वास्को नगरपालिकेच्या शिगमोत्सवाच्या वांगड्यामदीं अध्यक्षपदावयल्यान बोवाळ आशिल्ल्यान निमणे मुरगांवचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान 2 अध्यक्षांची वेंचणूक करून वेगळोच पांयंडो घातला। मुरगांवचो नगराध्यक्ष रावतान वाद मिटोवपा खातीर 2 अध्यक्षांची नेमणूक केली तरी शिगमोत्सव समितीचेर आशिल्ल्या वांगड्यां मदलो वाद चालूच आसा। कांय जाण शेखर खडपकाराक तेंको दितात जाल्यार कांय जाण दिपक नायकाक तेंको दितात। नगराध्यक्षान शिगमोत्सव समितीचेर 2 अध्यक्ष जाहीर करून नवीन कोडे समितीच्या मुखार तयार केला। कार्यक्रम थारायतना समितीच्या वांगड्यांनी आयकप कोणाचें अशें समितीचे वांगडी म्हणटात। मान राखतलो कित्याक तो फर्स्ट सिटीजन तेणें न्याय करपाक जाय। हे जे कोणाचे आयकॉन करता ते लोकांचेर येवचें ना। ही इज आन्सरेबल फॉर दॅट। तो जर रॉंग केला तो आन्सरेबल, ताका प्रश्न विचारतले। हे सगळे जाण आहा ते 18 सभासद आहा आमचे, हे वायस प्रेसिडेंट आनी कोण कोण आहा, तांकां तूं सायडलायन करूंक शकना। मेन जे वावरपी कोणूय कितें इलिगल ते इलिगल, तेजो आमी निशेध करतले। हे काडप रॉंग। बाय तुका सांगलें कितें, सेक्रेटरी हांगा राव। हो मिटिंगेकूय सांगला की बरखास्त केलो की सेक्रेटरी उरता कायद्या प्रमाणे। सेक्रेटरी उरता, नगर अध्यक्ष मे बी खबर नासतले। हांव म्हणना आमी नगराध्यक्ष आसले, थोड्यो गजाली सगळ्यो गजाली खबर नासता। जेन्ना सेक्रेटरी बरखास्त केल्या उपरांत सेक्रेटरीच्या बुकार कमिटी येवपाक जाय। अशी न्हू खंयची चोपडी घेतली आनी बरयली आनी फाल्यां खंय उडयली। पान चोपडी न्हू, पान आतां ते मटक्याचेय पान आसता, खंयचे पान ते म्हाका खबर ना। चेअरमॅन जावं कोणूय जावं, रजिस्टर आहा तो फॉलो करूंक जाय, प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय, बुकार येवपाक जाय, कायद्यान प्रपोज आनी सेकंडर आसपाक जाय। तूं खंय काडटा आमी पयला थंय दाखयला आमकां, फाल्यां सकाळीं ते सांगीत आमी आनी खंय बरयला पण तुमी विचारा काय दाखयला। आमी लास्ट पर्यंत सगळ्या जाणांनी सांगलें चेअरमॅनान डिसिजन घेवंक जाय आसलें। चेअरमॅनान दोगांकूय प्रेसिडेंट डिक्लेअर केलो। चेअरमॅनान एकटेक करपाक जाय आसलो, कॉन्फ्लिक्ट नासलेले काबार जालें। आता तुमची दोन तो हे घाल सांगलें, लॉट घाल सांगलें, लॉटूय घालूंक ना। डिक्लेअर केलें तर तेजें डिसिजन। चेअरमॅन डिसिजन घेतल्या बरोबर बाकीची कमिटी काडटा ती दोगूय चेअरमॅनाक कॉन्फिडन्सान घेवन करूंक जाय। एकट्याक न्हू, एकट्याक सायनींग ऑथॉरिटी दिवप न्हू। दुसरो चेअरमॅन जाय कित्याक तर मागीर तो केला कित्याक? तुमकां कितें दिसता, शिगमो करपाचो आनी शिगम्यांक फूट पडला अशें दिसता तुका? ना फूट आमी आसा तर आमी पडोवंक दिवचे ना। ही जी कमिटी दिसता तुका, हेच्यान 4 वाटेन लोक आहा न्ही जे शिगम्याचे। नंददीप रावत नगराध्यक्ष जालो पयले फावट, आनी पयले फावट जाल्या बरोबर ताका तेणें कितके शिगमे केला, कसो शिगमो सुरू जाता, खंय सोंपता, तो कितको शिगम्याक वावरलेलो पयलीं, तें ताका विचारा तुमी, तो सांगतलो। दोन अध्यक्षांचे काम कितें लागचो ना तो वायस पळय नाल्यार आमचे तेंच्या भितर अंडरस्टँडिंग आसतलें की तो वायस प्रेसिडेंट म्हणून काम करूंक शकता। सपोज कोर्ट लागलो जाल्यार दुसरो शेखर काम करतलो, ना जाल्यार दीपक काम करतलो। बँकेन बी आतां ट्रान्झॅक्शनाक अध्यक्ष कोण दाखयतले? दीपक दाखयतले। म्हणजे दीपक अध्यक्ष म्हणून आमी डिक्लेअर करपाचे। दीपक अध्यक्ष म्हटल्यार कोर्ट लागल्यार शेखराक करतले आमी। तेन्ना आमच्या फेलो जनरेशन क्वेश्चन तुका दीपक सायनींग ऑथॉरिटी दीपकाक दिता। कोर्ट लागल्यार सुद्दां कोर्ट लागल्यार शेखर, कोर्ट लागला नाल्यार सीओ घेता न्ही, सीओ घेता, ते डायरेक्ट सीओ घेता। केल्या फावटी कितें घोटाळो जावं अशें कितें हितून डिस्कस जाल्लें कितें? हय, तेंच्यांनी आतां म्हाका इन रायटींग दिता सांगला। लास्ट टायम कितें तरी 7 लाख आसलेले ते हिशोब सारको भितर ते म्हाका दिसता ही मिटींग 10 वर्सां जावन शिगम्याची सगळ्यान व्हडली मिटींग जाल्लेली आसा। लास्ट टायम अशें जायनासलेलें, अनअपोजूड पॅनल येतालें आनी हे फावटी खंय तरी कॉन्फ्लिक्ट जाला, ताका लागून हांवें कमिटी चेंज केल्या आनी अध्यक्ष खंय तरी हांव चेंज तोच दवरूंक सोदतालो पूण तशें जावंक म्हाका मेळोंक ना। ताका लागून 2 अध्यक्ष घातलेले आसा आनी चार्ज दीपक घेतलो। नवीन कमिटी ताबो घेता तेन्ना ओल्ड कमिटी मायनस जाता, पूण हांगा तुमी कमिटी बरखास्त करची पडटा, तेजे फाटलें कारण कितें? बरखास्त म्हटल्यार आमचे तेंच्या भितर कॉन्फ्लिक्ट जावंक लागले, ताका लागून हांवें बरखास्त केली। कमिटी बरखास्त नवीन काडटलो बरखास्त जातात, नो प्रॉब्लेम। कळ्ळें, पूण ज्या प्रकारे 2 अध्यक्ष केला हो पायंडा बरोबर दिसना। चार्ज दीपक घेतला तेच सांगलें न्हू।